2014 जी मोदींची सभा जाल्ली आणि 1.25 लाख ते 1.5 लाख अशा प्रकारची गोंयांतली सगळ्यांत मोस्ट अटेंडेड अशा प्रकारची मिटींग ती जाल्ली। ह्या वेळाचेर मोदींची अशा प्रकारची मिटींग घेवपाचें धाडस गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीन केलें ना। आता बीजेपीचे कॅन्डिडेट सुद्दां ठरोवपाचें काम आनी प्रोजेक्ट करपाचें काम विजय सरदेसाय करता। फ्रांसीस डिसोजा माजी उपमुख्यमंत्री गेल्या नंतर सगळ्यांत पयलो स्टेटमेंट जोशुआक मेळून आयल्या नंतर विजय सरदेसायान केलो की बीजेपीन जोशुआकूच तिकीट दिवपाक जाय। आतां सुद्दां पर्रीकर गेल्या नंतर तांचे चिरंजीव जे उत्पल पर्रीकर आसात तांकां तिकीट दिवची अशा प्रकारचो आग्रह बीजेपी पेक्षा विजय सरदेसायान अदीक चलयला। विजय सरदेसाई हे भारतीय जनता पार्टीक कितें आसतली फ्युचर तें ठरयतले। भारतीय जनता पार्टींतल्या कोणाच्याच हातांत आतां तें उरूंक ना। आमी निर्णय घेतलेलो आसा की पणजेन सुद्दां आमी उमेदवार दवरतले।